हरे कृष्णा. थँक्यू माताजी. अपर्णा माताजी, थँक्यू व्हेरी मच. कशी सेशन आम्ही स्टार्ट करते गेरे. हिरा कामत माताजीनं चंद कर्ण कीर्तन सांगले. सो आमगेल मूड खंय 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 अशी वाटतो केंद्रित केलं त्यांनी. हे संकीर्तन कर्ण कृष्णावेर आमका केंद्रित केलं आमगेल मन वाटतो. सो थँक्यू माताजी. आणि भागवत पुराण कोंकणी थँक्यू केसला म्हळ्यार ही एक सेवा करच्याक अपॉर्च्युनिटी मेळता असा ह्या प्लॅटफॉर्माचेर. कम्फर्ट झोना भितर बसून खंय वच्चे पडना काय ना. आम्ही आशिल कडेन बसून ऐकतल्याक ऐकूच्या मेळच्या लागला. आणि प्रीच करतल्याक वाचून प्रीचिंग अपॉर्च्युनिटी मेळच्या लागला. सो हे मस्त एक बरे प्लॅटफॉर्म. भागवत म्हणतो आता मी स्टार्ट करते की पळयतली की स्पीकर आणि ऐकतले हू इज लिसनर आणि कित्या बद्दल उलोवचे जाय ताजे बद्दल ह्या टॉपिकान आज उलयता पळय त्या टॉपिकान सांगिल्लें आसा. स्टार्ट करता पयलीं एक बेगीन कीर्तन करून आमी स्टार्ट करूया. जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी. जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा भरणेश्वर भगवान की जय. हरे कृष्णा. आता मी फर्स्ट कॅन्टोत लास्ट अध्यायाक पावतेर आसा ती थोडे रिकॅप करया. फर्स्ट कॅन्टो भितर आमी कसं कसन पळयलें म्हण उडगास असल्यारी कोण कंटिन्युअसली अटेंड करच्या लागल्याची आमी कसं पळयलें. कॅन्टो फर्स्ट 3 चॅप्टर्स आमी पळयले की स क्वेश्चन सेजेस विचारताचे. स क्वेश्चन साधू लोक ते नैमिषारण्य फॉरेस्टाक विचारतात. आणि भक्ती योगाची सुप्रीम अशी कशाने कसल्या भक्ती योग म्हणजे सुप्रीम जावन आसा, अत्युत्तम योग जावन आसा. आनीक सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण कसल्याक सुप्रीम भगवान, डिविनिटी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड. आणि भागवतम म्हळ्यार कसने, भागवतमा ग्रेटनेस कसने हे ಒಟ್ಟು ह्या हातुकू फर्स्ट टू थर्ड चॅप्टर भितर सांगिल्लें आसा. कडेर 4th 5th 6th चॅप्टर आमतो भागवतमाची हिस्ट्री सांगिल्ली आसा. कशी नारद मुनीन इन्स्पायर केलें, मोटिवेट केलें व्यास मुनीक हे बरोवच्याक. ಒಟ್ಟು ताणें वेद बरयल्यार बी व्यास मुनी हॅप्पी नाशिल्ले. कित्याक वेदा भितर इन्स्ट्रक्शन दिल्ले मॅनकायंडाक कसन करका, ऋग्वेद कसं करका, अथर्ववेदा कसं करका, सामवेदा यजुर्वेदा कसं करका मनुष्यान म्हणून इन्स्ट्रक्शन दिले.
पण खंय देवाक ग्लोरिफाय केलें नाशिल्लें सुप्रीम भगवानाक पुरुषोत्तमाक म्हणतात ते ग्लोरिफाय केलें नाशिल्लें म्हणून नारद मुनीन व्यास मुनी सांगता की ग्लोरिफाय कोरनो तू देवाक ग्लोरिफाय कोरनो भागवतम बरें म्हणून सो हे 4 पुरुषार्थ मात्र न्ही हाज्या बियॉन्ड बी कितें आसा इंस्ट्रक्शन कितें 4 पुरुषार्थ अटेन करचे सांगिल्ले सो हाजे बियॉन्ड कितें आसा ताजे बद्दल भगवान कसले आमी पुरुषोत्तमाले ग्लोरिफिकेशन करता ताका सर्वीस करता ते सगळे ग्लोरिफिकेशन बरोवली म्हण सांगिल्लें नारद मुनीन व्यास मुनीक कडेर ते व्यास मुनीन हे भागवत पुराण बरयलें चॅप्टर 7 8 9 10 11 हातूंत भितर कृष्णाले क्वालिटी सांगिल्ली आसा एक क्वालिटी कसं नाही कृष्णाकडे एक अनलिमिटेड क्वालिटी असतात तातूंत एक क्वालिटी भक्तवत्सल्य क्वालिटी भक्तवत्सल्य म्हळ्यार कसं नाही आपल्या भक्ता खातीर कृष्ण कसं नाही करता ते आमी मस्त वेळ पळयला आपल्या भक्ता खातीर तू खोटें उलयता आपल्या भक्ता खातीर आपल्याला प्रॉमिस तोडता इतली करता कृष्ण आपल्या भक्ताक प्रोटेक्ट करच्याक तो भक्त वात्सल्य तेगेले आमी गुण पळयले हातूंत भितर तातूंत आमी पळयलें की ताणें कशी द्रौपदीक प्रोटेक्ट केले तेगेले वस्त्रहरण जाता आसतना हें करता आसतना आमकां हे स्टोरी वट्टू गोत आसा उत्तराक आनीक सौभद्राक कुंती महाराणीक भीष्म आणि हस्तिनापूर वासी द्वारका वासी सगळ्या लोकांक कशी प्रोटेक्ट केले आपल्याला डिवोटीक कशी ताणें प्रोटेक्ट केले म्हणून आमी पळयले 13 चॅप्टराक धृतराष्ट्र गांधारी ताणी वट्टू हे करना आपल्याला राज सोडून ताणी खंय वतात वानप्रस्था वतात 14 चॅप्टर आमी पळयले लॉर्ड डिसअपियरन्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण मागीर 15 चॅप्टर आमी पळयले पांडव बी वट्टू लोक पंच पांडव लोक आपणाले वस्तू वट्टू राज्यभारा परीक्षित महाराजा दिवन ताणी वानप्रस्था वतात आता परीक्षित महाराज कोण परीक्षित महाराज कोणाल चल उत्तराल चल वय अभिमन्यूल चल आणि कृष्णान ताका प्रोटेक्ट केल्लो उरता तो केन्ना आवयले गर्भांत उरतकी अश्वत्थामाने ब्रह्मास्त्र सोडिल्लो उरता कृष्ण ते गर्भा भितर घुसून एक अंगुष्टा इतले जावन त्या गर्भांतल्यान परीक्षिताक ताणें प्रोटेक्ट केल्लो उरता सो आनी केन्ना परीक्षित जेन्ना खूब ठिकाण पळयता म्हाका प्रोटेक्ट केल्लो कोण की म्हण परिशीलन करता म्हणटा गेल्यार नांव परीक्षित बी पडला म्हणून सांगताचे 16th चॅप्टरा भितरी आमी पळयले ऍक्टिव्हिटीज ऑफ परीक्षित महाराजान कशी चंद कोरून आपल्याला राज्यभार सांभाळले म्हणून पांडवाज वेर व्हेरी पयास पीपल कितले धर्म अर्थ हे करून घेवन वट्टू आपल्याला राज्या लोकांक आपल्याला चेडूआ भशेन पळोवन ताणी राज्यभार हे केले आता परीक्षित तांगेले ग्रँडसन तांणी कशी आपणाले एन्सेस्टरान कशी ते राज्य चलोवन व्हेले तशी चंद करून ताणें परीक्षित महाराजान राज्य चलोवन व्हेले कोणाल गायडन्स घेतली ताणें अंडर द गायडन्स ऑफ क्वालिफाईड ब्राह्मणास पयलीं काळार राज आशिल्ले तांकां एडवायस करूंक ब्राह्मण उरत आशिल्ले तांगेले राज हातूंत तांगेले गायडन्स घेवन ताणें चंद करून राज्य केले तागेले वर्ल्डीक बी जाली जनमेज चल बी जालो तो असलो पांडू पुत्र शिल्की हांगा सुचा गोस्वामी सांगताची की कशी पांडव म्हळ्यार कशी आशिल्ले खंय गेल्यार लोक तांगेल्या राज्या भितर पांडवा याद करत आशिल्ले सारथ्या पार्षदा सेवना साख्य दौत्या वीरासना अनुगमने स्तवन प्राणामान स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिं च विष्णोर भक्तिं करोति नृपतेस चरणारविंदे हे बरयल्लें आसा भागवतमांत फर्स्ट कॅन्टो 16 चॅप्टर 16th श्लोका भितर म्हळ्यार कसं न्ही
जिन कोणाले कृष्ण सारथी आशिलो, कोणाले हातू भितर राजसूय यज्ञा भितर असेंब्ली भितर एक्सेप्टिंग प्रेसिडेन्सी असलो कृष्ण आशिलो, तांचे बरोबर एंगेज जावन उरतशिलो, प्रत्येक कामात त्यांचे बरोबर कृष्ण आशिलो. कोणा बरोबर? पांडवा बरोबर. कृष्ण कोणा बरोबर उरता? कृष्ण केन्ना सांगता की आपण न वैकुंठा मेळता, आपण न गोलोका मेळता, आपण खंय मेळता? आपण भक्ताल संघा भितर मेळता म्हणून. सो कृष्ण मेसेंजर जावन गेल्लो पांडवा खातीर. आनीक ताणे कृष्णान वॉचमनाल बी पोस्ट स्वीकार केले तांकां राखच्याक, पांडवा राखच्याक. आनीक असले कृष्णाले प्रत्येक फुटस्टेप्स कोण फॉलो करतशिले? पांडवा फॉलो करतशिले. कसने जाय जाल्यार कृष्णा कडच्यान तांणी एडवायस घेतशिले. आणि ऑलवेज ऑफरिंग प्रेयर्स टू कृष्णा. कोण? पांडवास. पांडवास तांणी कोण आशिले? ग्रँड पेरेंट्स ऑफ परीक्षित. असले पयास फॅमिलीतले परीक्षित राज जातेगेर तागेले राज्य कितले सुभिक्ष उरतले म्हणून आम्ही गेस करच्या शकताची. तर खंय गेल्यारी असली पांडवा बद्दल बरें आयकुच्या मेळतशिलें ताका. अयो हांगेल हो ग्रँडसन अशी केला तशी केला, आणि तागेल राज्याक काही कमी नाशिले. अशी असताना एक पंत सुत गोस्वामी सांगता की परीक्षित हाक मारच्या उठलो म्हण. कोणाक? कलिक. तर कली एंटर जावच्या लागला, कलिक मारच्या उठलो परीक्षित म्हण. त्यांना जो ते काणी ऐकते उरताची ताणी साधू लोक परीक्षित सॉरी सुत गोस्वामी विचारताची की तो कली मारच्या उठील म्हण आम्ही ऐकला, त्याच्याबद्दल आमकां सांग तुवे. इफ ते जर कृष्णाबद्दल कनेक्टेड असा तेन्ना आम्ही ऐकतात. वी रेलिश. हांगा आचार्य लोक सांगताची केन्ना आम्ही उलयता पळय कोणी मेळतगेर, इफ इट इज रिलेटेड टू कृष्णा आम्ही ताजे बद्दल उलोवका आयकुका. कित्याक म्हळ्यार टायम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रजल्प करते टायम काढल्यारी आमगेल जीवनाचे अत्युत्तम टाइम आम्ही वेस्ट करताची म्हणून. ताज्यान आउटकम कसं उरता? काही उरना. आउटकम अशी कसने अननेसेसरी थिंग्स उलयल्या तातूंतले आउटकम काही उरना एक्सेप्ट सम हेडेक अँड टाइम वेस्ट. कसने आम्ही उलयतात, कसने कितें करतात, इट शुड बी कृष्णा सेंटर्ड. तो आता ते हाणी उलयता ती विचारता ती की कित्याक कली मारच्या उठिलो परीक्षित. तेन्ना सुत गोस्वामी तांकां सांगता एक पंत परीक्षित असे राज्य पळोवच्या वतेर उरतात. राज्य लोक परीक्षण करच्याक वता आसतना ताका एक बुल्ल आनी काव उलोवचे दिसले. बुल बैल. बैल कोण आशिलो? धर्म आशिलो. आणि ते काव गाय. गाय म्हळ्यार आमगेली मदर अर्थ, भूमी देवी. ते गायल फॉर्मात आयली. ताणी दोगी लोक उलयतेर आशिलो तेन्ना धर्माचे 3 लेग मोडिले. आम्ही लास्ट टाइम बी लास्ट क्लासान बी आयकला ते 3 पाय धर्माचे मोडिले आशिले. ते 3 पाय कसने? सत्य सोडून बाकी सगळे अदर 3 पाय मोडिले आशिले. तेन्ना धर्म हाक विचारता दारक धराक. धरा म्हळ्यार अर्थ. धर्म धराक विचारता मदर अर्थाक, जो फॉर्म ऑफ कवा भितर उरता. तिक विचारता तुगेले आता तू इतले लॅमेंट करच्या लागला, तू रडच्या लागला, तू खुश ना, यू आर नॉट हॅपी. कोणी खुश ना जाल्यार तोंडार पळयल्यार कळता न्ही मे. दोळ पळयल्यार कळता, तोंड पळयल्यार कळता. एक्सप्रेशन उरताची. तशीची तो आता धर्म फॉर्म ऑफ अ बुल बैल गायक विचारता
तू खुश सुखी आणि खुशी दोन्ही दिसणं म्हाका कसं नाही कसं लायक म्हण त्यांना धरा सांगता की हाका 11 रिझन असत 11 रिझन असत कसं ते 11 रिझन एक तू 3 पायार रावला तीन तीन पाय ना एक पायार तू रावला तू किती त्रास ते उरतले दुसरे कोण पीपल हू लव ईच अदर ताणी एक जाग्यार रावनाची हे कलियुगा हे सगळे लक्षण असं न्ही पहिले मी जॉईंट फॅमिली म्हणतशिली अविभाज्य कुटुंब म्हणतशिली आता न्यूक्लियर फॅमिली जाल्यात न्यूक्लियर वेपना भशेन 2 दिवस एक जाग्यार रावचे जायना 2 दिवस एक जाग्यार रावले वॉल्केनो फटलो सो हे वट्टू कलियुगा लक्षण सो पीपल हू लव दे कॅनॉट स्टे टुगेदर दुसरे लोक एक्सप्लॉइट जाल्यात काव गाय म्हळ्यार कोण गाय म्हळ्यार मदर 7 मदर्स उरता आमकां वट्टू मनशाक गाय तातूंतली एक मदर काव ती तिक मारून लोक खावचे लागल्यात कशी ऑर्गनायज्ड वे भितर हे वट्टू कली प्रकोपा कलियुगाचे म्हळ्यार गाय मारून ताणी खावच्या लागल्यात लोक ऑर्गनायज्ड वे तेही म्हाका पेन करता नेक्स्ट कलियुगा भितर सॅक्रिफायसेस परफॉर्म करनाचे कसं सॅक्रिफायस जाऊ हळूहळू सॅक्रिफायस येत नाही याग नाका बशील कडे एक 6 मिनिट एक राउंड चॅन्टिंग कर जपा मेडिटेशन अय्यो ते वट्टू करचे आमचे लागी टाइम ना बा म्हणताची लोक मस्त लोक म्हणताचे एक श्लोक वाचा फ्री भितर आम्ही श्लोक शिकयता येऊन बस या हांव तुगेल घरा येता अय्यो टाइम ना कळलं कसं लायक म्हणजे हे कलियुगाचे हे दाखयता इतली माया भितर इल्युजना भितर ताणी कवर जाऊन गेल्याच की आमगेले रियल आयडेंटिटी आम्ही विसन गेल्याची सो हातू भितर सॅक्रिफायस की कलियुगा सॅक्रिफायसेस आर नॉट परफॉर्म्ड विमेन अँड चाइल्ड आर एक्सप्लॉयटेड पयली कसं आशिल्लें बायलाक चेडूवाक प्रोटेक्ट करून दवरतशिल्ले आता दे आर एक्सप्लॉयटेड कितले क्रायम्स जाता आसाची दे आर एक्सप्लॉयटेड कडेर गॉडेस ऑफ एज्युकेशन कोण सरस्वती माय गॉडेस ऑफ एज्युकेशन इज मिसहेल्ड बाय ब्राह्मणास एज्युकेशनात दुडवा खातीर कसं जाता क्वेश्चन पेपर लीक जातात आन्सर्स टीचर्स बरोवन दिता स्कूल एग्जाम बरे येऊ म्हणून पेरेंट्स टीचर्साक पैसे दिवन सांगतात कसं क्वेश्चन येतात ते दियात आमगेलो क्वेश्चन पेपर चेडूवाक म्हण सो सिंपल एग्जाम्पल दिता हांव एक रूड तो कसं जावचें लागला एज्युकेशनाक कसं व्हॅल्यू उरले नॉलेज गेनिंग एज्युकेशन जावचें लागलें ना सो मदर सरस्वती आम्ही कसं करताची आम्ही इन्सल्ट करचे लागल्यात विद्यादेवीक नेक्स्ट इंटलेक्चुअल पीपल पहिले ब्राह्मण कसं करचे लागील म्हणून सांगितलं हांवें राजा कनिक ताणी सपोर्ट करतशिली राज रॉंग करच्या लागल्यार मरे हे रॉंग तू हे राईट करका राया तू हे रॉंग करच्या लागला हे अशी करका म्हण तांकां सजेशन दिवचे पवर आशिल्ले ब्राह्मणाक आता काला कोणी लिडराक राईट रॉंग म्हणून सांगच्या गेल्यार तो मनीस डिसअपियर जाऊन वतलो नेक्स्ट डे दिसचो बी ना सो इंटलेक्चुअल पीपल कसं जावचें लागला दे आर सरेंडरिंग टू द रुलिंग अथॉरिटीज तांकां गाईड करचे पेक्षा अरे कोण त्रासा पडतलो ओके करेक्ट चल तू तू केल्ले राईट म्हणून आनीक लॅमेंटिंग फॉर द पीपल हू आर सफरिंग लोक आम्ही वट्टू सफर करच्या लागले ते आमकां दिसता हांव हॅप्पी आसा हांव बॅरी ना बसला वट्टू आसा म्हाजे कडेन दुड्ड आसा सगळे आसा चेडू कामा लागल्याची वट्टू मस्त आसा बट रियली आय एम सफरिंग आणि एक हॅपीनेस मेळता की आय एम कनेक्टेड टू कृष्णा कृष्णा कॉन्शियसनेस आसा म्हाका
सज्जनाल संगती मेळता, भक्त लोकाल संगती मेळता, देवाल कितें सर्वीस करच्या मेळता, हे एकच हॅपीनेस वा बाकी हे सगळे टेम्पररी हॅपीनेस नीर मेली न गुळ्ळे केन्ना टप जावन वतले गोतना. आनीक आनी म्हळ्यार कृष्णा डिपार्टेड फ्रॉम दिस अर्थली प्लॅनेट. आमचे बरोबर कृष्ण ना कुंती महाराणीन बी प्रे केल्ले न्हय, कृष्णा तू आमचे कितले कश्ट येऊ तू आमचे बरोबर उर म्हण, आम्ही ते फेस करू शकताची. कळ्ळे. आता कृष्ण ना तो मदर अर्था बरोबर कृष्णाला एकदम क्लोज रिलेशन आशिल्ले. कसले म्हळ्यार कृष्णान ब्रजधामा भितर कितली वर्स काढली, मथुरा भितर कितली वर्स काढली, द्वारका भितर कितली वर्स काढली, हा हस्तिनापुरात कितली वर्स काढली. ही वॉज ऑलवेज अटॅच टू मदर अर्थ. आता तोय ना हे वट्टू हे पळोवन म्हाका दुःख जातलें आसा म्हणतो धरा कोणा सांगता, धर्मा सांगता. अशें हाणी उलयतेर आसतना हाऊ आय कॅन टॉलरेट, धरा विचारतेर आसा धर्माक, हाऊ आय कॅन टॉलरेट गोवा सहिता. म्हज्यान हे कष्ट सहन करचे जायना. कसले कष्ट, व्हडले कष्ट इज विरहम पुरुष उत्तमेयश्च. विरह, विरह म्हळ्यार कितें, सेपरेशन. पुरुषोत्तमेश्च म्हळ्यार कृष्णा बद्दल, कृष्ण सोडून गेला तागेले सेपरेशन दुःख बी म्हज्यान सोसू जावच्या लागले ना, म्हणून हांव खूब दुःखीत आसा म्हण धरा सांगता. कडेर थंय तांगेले हे वार्तालाप जातेर आसतना एक कली येता. कली कशी येता, कोणी मनीस चंद करून ड्रेस करून बरे करून आयल्यार आमी तो एक क्रिमिनल म्हण वळखू शकता वे, वळखू शकनाची. तांगेले वेशभूषा बरे आसा, ताणी दे टॉक सो नायसली, हे वळखू शकनाची. तशीची कली केन्ना तशी आयलो, एक राजा बद्दल अशी कवर करून घेवन आयलो तो. आनी लायक हांगा ते धरा आनी धर्माले डिस्कशन चलतेर आसा. कली आयलो आनीक कलीक कितें दिसलें आतां, कलीक आतां हांकां ट्रबल करचे, कोणाक धर्मा ट्रबल करचे. 3 पाय तरी गेल्याची, 4 पाय कसं दाखयतात कलीले हागेले धर्माचे. 4 पाय इज 4 प्रिन्सिपल्स ऑफ रिलिजियन, 4 प्रिन्सिपल्स ऑफ रिलिजियन. त्यो कसं ने ते आमी पळयला. तपा, शौचम, दया, सत्यम. तप, शौच हायजीन, दया, दया मर्सीफुल, आणि सत्यम. 3 पाय गेले आता, सत्य कशिले तेन्ना हे घडत असतना. सो ते 3 पाय गेले तसली धर्माक आनी कली मानवडच्या ते आयला. परीक्षित महाराज तशी अशी भोवत असताना हे पळयलो आनीक ताका दिसले अरे एक बुल्ल नी कव्वाक हो मारच्या लागला कली, हाका मान उडोवका म्हण तो सोर्ड घेता. तागेल कसं म्हणतात ते खडग ते घेतो, ताका तो मारता म्हण. पण अशी कशी डायरेक्टली मारतलो तो. धर्मा म्हणता तू म्हाका सांग की कंप्लेन कर हाजे बद्दल, ह्या कलीन येवन म्हाका त्रास करचेर आसा, कली म्हाका मारतेर आसा, म्हाका त्रास दिवच्या लागला, तू म्हाका सांग हांव ताका विनाश करता म्हण. धर्म कंप्लेन करू जात आशिल्लें न्हय. आमी असल्या कसं करता आशिल्ली कलियुग मानव आमी एक 4 आणा कितें असल्यार आमी 12 अणकन सांगता आशिल्ली, मसाला मिर्च मसाला वट्टू लावन. बट धर्मान कसं केलें, धर्मान कंप्लेन केलें ना. धर्मान सांगले की हांव कन्फ्यूज जाला. कित्याक कन्फ्यूज जाला, मागेल सफरिंगाक कितें कॉज म्हणून म्हाका गोतना. कर्म कॉज म्हणताची आनीक आदि आदि आमगेले दुसरे डेमिगॉड गॉडेस त्रास दिल म्हणताची, या आनी कितें म्हणताची अशी हे वट्टू मागेले सफरिंगा कारण म्हणताची. पण खरें कारण कितें म्हाका गोतना. आनीक हांगा आचार्यगण सांगतात धर्माल एक गुण ताणें कोणाक पॉइंट केलो ना. हाजे खातीर हांव सफर जाता, कली खातीर हांव सफर जाता, तू म्हाका त्रास दिल म्हण हांव सफर जाता म्हण.
हंग आचार्य गण म्हणताची हंग हे आम्ही एक शिकून घेऊ का, हे एक लेसन आमका केन्ना त्रास आयल्यार आम्ही कसं करतात तर ब्लेम गेम खेळताची. ब्लेम गेम कसं नाही, हाणी अशें केलें म्हण तशी जाल्लें, ताणी तशें केलें म्हण अशें जाल्लें, हांव सारकें केल्लें, आय वॉज रायट बिकॉज ऑफ अदर्स आय डीड दॅट मिस्टेक. मस्त पंत आम्ही अशी करताची. पण हे एक लेसन आम्ही शिकून घेऊ का, कसं जातेरच की ते बिकॉज ऑफ अवर ओन पास्ट डीड्स, अवर कर्मास और समथिंग वॉट इज मिसिंग इन अस, आणि आम्ही ते कृष्णा बरोबर कनेक्ट जाल ना, ताच खातीर आम्ही हे वट्टू सफर करच्या लागला म्हणून आमकां कळका. कडेर परीक्षित अशी म्हणते गेरे, परीक्षित दिसता आता ह्या कलीक आपणे हे करका म्हण त्यांना कली सडनली टेक सरेंडरन्स, ही सरेंडर्स शरणागत येत तो परीक्षिताक, अरे म्हाका माफ कर बाबा माझ्यान चूक झाली म्हण. त्यांना परीक्षित कोण आता शरणागता येतात राज केन्ना तांकां मारनाची. आता परीक्षित म्हणता की ओके तुका हांव मारना, पण तू मागेल राज्य सोडून तू वच आता म्हण. तू मागेल राज्य रावच्याक तू यू आर नॉट हे एलिजिबल, तुका ते क्वालिटी ना, तू सोड वच मागेल राज्य म्हण. त्यांना कली म्हणता खंय वचू हांव, म्हाका खंयी रावच्या हे ना, सगळं फुल वर्ल्ड तुगेलो आसा हाचे अर्थ. परीक्षित राज ही वॉज अ महाराजा, सगळं साम्राज्य तागेलें आशिल्लो. हांव आतां खंय वचूं, म्हाका खंयी रावचें जाग ना, तू म्हाका खंय राव म्हणटा थोडो जाग दिता थंय हांव रावता म्हणटाचे. तेन्ना परीक्षित सांगता तू खंय राव, परीक्षित विचार करता आणि तो सांगता तू खंय राव, द्युत्यम पानम स्त्रियासुना यत्र धर्मास चतुर्विधा. तू राव खंय, थंय गॅम्बलिंग जात की थंय वचून राव, खंय प्रॉस्टिट्यूशन जात की थंय वचून राव, खंय इंटॉक्सिकेशन जात की थंय वचून राव, खंय एनिमल स्लॉटर जात की थंय वचून राव म्हण सांगता. हे वट्टू जाय नाशिल्लें तेन्ना. परीक्षित कॉन्फिडेंट आशिल्लो आपणाला राज्य हे वट्टू जायना म्हळ्यार कली खंय रावतलो. मागीर कली सांगता नो नो, चार जाग्यार म्हाका खंयी हांगना, तू आनी कितें तरी म्हाका हें कर, खंय रावचें म्हण. तेन्ना परीक्षित सांगता, परीक्षित विचार करून सांगता कितें गोल्ड आशिल्लें पळय ते गोल्ड केन्ना देवाल कामां यूज करता आशिल्ले पयलीं काळांत. मस्त देवाक अलंकार करच्याक हे करच्याक गोल्ड यूज करता आशिल्ले. तू तसल्यार पांचू अनेक जाग दिता, खंय गोल्ड आसा तातूंत भितर वचून राव म्हण. आचार्यगण सांगताची खंय गोल्ड उरता पळय हे प्रॉपर्टी विशय येता तेन्ना कलियुगा कसं जाता आम्ही वट्टू ते आणि सांगता म्हणना. वट्टू पळयतात पयली पेपर ओपन करायचे क्राईम रिपोर्ट उरता, या टीव्ही ऑन करायची क्राईम रिपोर्ट उरता. बरी खबर थोडी कमी मेळताची, बाकी असली वट्टू खबर मस्त मेळताची आमकां. सो अशी कली एंटर जाता हे जावन. आता कली एंटर जातकीर मुखार कसं जालें, मुखार सूत गोस्वामी सांगता परीक्षित महाराजाक काही कन्फ्युजन नाशिल्लें, क्लियर आशिल्लो तो. कित्याक क्वालिफाईड ब्राह्मणाले एडवायस घेवन तो आपणालें काम करता आशिल्लो, आनीक अटॅचमेंट नाशिल्ली ताका कित्याक तो पांडू डायनेस्टीच्यान आयिल्लो. आनी ताका कसं आशिल्लें म्हळ्यार तो लायक केन्नाय जाल्यार बी तो रेडी आशिल्लो देवा कडेन वचच्याक. सो कली कडेन कितले फॉल्ट आशिल्ले पण परीक्षित महाराजाक फॉल्ट दिसले ना. ही सॉ गुड थिंग्स इन कली ऑल्सो. बरी लोकांक वायट लोकां भितर बी बरे गुण दिसताचे, हे आमी पळयले उरतले. कोण मन बरे उरता न्ही तांकां एकदम वायट लोक दुष्ट लोकां भितर बी तांगेले बरे गुण दिसतात. आचार्यगण सांगताची की परीक्षित महाराजाक एक गुड क्वालिटी ऑफ कली दिसले.
ते कसं नाही, कोणी आता कलियुगांत इवन मनातल्यान एक बरे विचार केले कर का म्हणना, ते एक्झिक्यूट काम कर का म्हणना, बरे काम मना बी बरे किती विचार आयलो जाल्यार बी ही विल गेट द बेनिफिट ऑफ दॅट ऍक्टिव्हिटी. कितली इझी न्ही वे कलियुगांत. हे आनी खंयचे योगा मेळनाशिल्ले, पण आम्ही कसं करताची, आम्ही हाजी विरुद्ध करताची. वी ह्युमन्स आर मेंट टू ऑलवेज गो अपोजिट वे. आणि आम्ही चोरडुवा म्हणताची न्ही, कसं म्हणताची, हांव एक सांगल्यार तू दुसरेच करता, तू ताजे अपोजिट करता म्हण. दिस इज ऑल इनहेरंट क्वालिटीज. कलियुगांत कसने बरे विचार केल्यारी ते आमका बेनिफिट दिता. करका एक्झिक्यूट करका म्हणना, बट आम्ही कसं करताची, आम्ही केन्ना आमगेले विचार कित्या अराउंड रिवॉल्व जाताची, वी कॅन एनालायज अवर सेल्फ, वी कॅन असेस अवर सेल्फ. दिसांतल्यान म्हाका 24 hours मेळटा, हांव कसो विचार करता. 8-10 hours न्हिदता म्हण धरया, 2-4 hours टीव्ही पळयता म्हण धरया, बाकी अवर्सा भितरी हांव कसो विचार करते आसा ते आम्ही आमका वी विल असेस अवर सेल्फ आणि आमका ग्रेडिंग दिव्या आम्ही. सो हाजे अर्थ म्हळ्यार आम्ही ते असेस करून ते आमगेले विचार स्टॉप करका. कलियुगांत आसा आम्ही, गोल्डन एरा. बरे विचार केले ताजेही बेनिफिट मिळता. नाम जप यज्ञ होडोड यज्ञ करका म्हणना, नाम जप गुरु चरणात गुरावन नाम जप केल्यारी आमका बेनिफिट मिळता. नाल्यार कसं आसा, पुनरपि जननम पुनरपि मननम जठरे शयनम, हे जातेर उरता. तेच सायकला भितर आमी मेरी गो रावंडा भशेन वतेर उरतली. अशे परीक्षित महाराजाक कली भितर बी बरे गुण दिसले. हे एक भक्ताल गुण, प्युअर डिवोटील गुण. आणि मागीर परीक्षित महाराज हंटिंग, क्षत्रिय ताणी, क्षत्रिय आणि कितें उरता, बेटे बेटे आडोवದು तांगेले एक हॉबी उरता क्षत्रिय लोकाले. एक पटी अशी हंटिंगा अशी वत असतना गेलतेना ताक मस्त तान लागता आणि मस्त भूक लागता का. तो चित्ता की आता हांग खंय तरी लागीं म्हाका कितें मेळटलें पिवच्याक या खावच्याक म्हण पळोवन वता. तो मस्त टायर्ड उरता. तेन्ना ताका एक आश्रम मेळटा ऋषीले. तर ऋषीले शमिक ऋषीला आश्रम मेळटा. शमिक ऋषीला आश्रमात तो वता आणि आवाज दिता, उल करता. तेन्ना कोणी आवाज येवन ताका वचून पळयता, ऋषी ध्यानात उरता. ते ऑब्झर्व करना राज. हे वट्टू कली परिणाम है. तो वता, तर शमिक ऋषी ध्याना भितर उरता. तो 2-3 पटी आवाज करता. कडेर इतली तान आणि ताका भूक लागील उरता न्ही, कोप येता ताका. कोप येवन कसं करता, आपल्या हातूंतल्यान एक डेड स्नेक उरता, मेल्ले साप, ते काडटा आनी ताका हारा भशेन घालता. कोणाक, शमिक ऋषीक. आणि थंयच्यान वता. हे वट्टू कोण पळयली उरता पळय, तो येवन शमिक ऋषी चल्लो श्रृंगी ताका सांगता. श्रृंगी कितली वर्सां उरता, 5 वर्सांचो उरता श्रृंगी. 5 वर्सां चल्ल्याक इतलो कोप येता, तो येता. एक्चुअली हे सांगिल्लें आसा, ब्राह्मणाक कोप येवचे ना म्हण. ब्राह्मणाक कोप येवचे ना. ताका कोप येता आनी तो येता आनी पळयता हे कोण घाला. आणि हे तो विदीन 7 days एक स्नेक बर्ड येवन ताका मारून उडोवू, तो मरू म्हणटा. आणि ताका कर्स करता, शाप दिता. हे शाप दिता. शाप दिवन जातकीर शमिक ऋषी आपणाल हातूंतल्यान भायर येता. तेन्ना ताका कळटा आपणाल पुतान अशें केलें म्हण. शमिक ऋषी ताका म्हणटा, तुवें व्हेरी गुड पुता, बेस्ट केलें तुवें. ताणें म्हाका इन्सल्ट केलें, तूं ताका इन्सल्ट केलें, बेस्ट केलें म्हण. ना, शमिक ऋषी ते सांगना. तो म्हणटा, कसं काम केलें तुवें. तो कितलो मर्सीफुल किंग. ताजे खातीर सगळे आमगेले राज्य सुभिक्ष आसा.
वट्टू लोक समाधानान रावच्या लागले तर तू तसली राजाक तू हे शाप दिले हे तू रॉंग केले म्हणत तो. हे एक लेसन आमकां शमिका ऋषीच्यान शिकच्या जाय. कसं न्ही केन्ना चोरडू लोकाल टिंगल करताची लोकां बद्दल उलयताची वी एनकरेज देम. वी शुड नॉट. कोणी उरू वी हॅव टू गायड देम. इफ रॉंग इट इज रॉंग. एनीथिंग विच इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा उलोवच्याक ना. उलयल्यार बी इन अ प्रॉपर वे द मॉरल व्हॅल्यूज दिवका चेडवाक. सो कडेर आता शमिका ऋषीक वायट दिसता इतली बरी किंगाक मागेल चल्यान अशी शाप दिली न्ही का म्हण. मागीर तो गौरमुखा म्हण एक तागेले डिसायपल उरता शिष्य ताका धाण दिता परीक्षिता कडेन. परीक्षिता कडेन वचून तू सांग की हाजे कडच्यान हें जाला आनी माफी मागून यो म्हण. ह्या वटेन परीक्षित राज्य आईल उरता. तो विचार करता हांव कसं केलें. आय डीड व्हेरी रॉंग. एक ऋषी तो मेडिटेशना बशिल्लो ताका आपणे हांवें हार घालून आयलो म्हण. ताका आपणाचे कामाचेर ताका मस्त वायट दिसता ह्या वटेन राजाक. पण राजा वट्टू अधिकार आसा बट ही रिस्पेक्ट्स ब्राह्मणास. एक पोजिशन आसा म्हण कोणाक वायट करची न्ही. दिस इज द सेकंड लेसन वी हॅव टू लर्न. पोजिशन आसा म्हण वायट करची न्ही. ते कडेर गुरुमुख येवन ताका सांगता की तुक अशें शाप मेळिल्लो आसा आनी श्रृंगीन शाप दिला. शमिका ऋषी मस्त दुखांत आसा अशें म्हणून म्हण. परीक्षित महाराज लॅमेंट करू जात आशिल्लो पण परीक्षित महाराज लॅमेंट करना. तो म्हणता की आय वॉज डिझायरींग म्हाका कसं शाप मेळका म्हाका पनिशमेंट मेळका म्हण हांव डिझायर करता आशिल्लो कित्याक म्हळ्यार म्हगेलें ऍक्ट रॉंग आशिल्लें म्हण. हांगा आचार्य लोक सांगताची परीक्षित महाराज एटलिस्ट इतलो भाग्यशाली आशिल्लो म्हळ्यार ताका गोत्त आशिल्लें की तो केन्ना मरतलो म्हण. ताजे कडेन आनी 7 दीस आसा म्हण परीक्षित महाराजाक गोत्त आशिल्लें. आमगेल भितर कितली लोकांक गोत्त आसा हांव केन्ना म्हागे टिकेट कट जातलें म्हण. कोणाक गोत ना. आमी एग्जाम बरोवन आयल्याची रिजल्ट केन्ना आउट जाता कोणाक गोत्ता. आतां हांव आतां भायर वता वापस घरा येतकी ना म्हण म्हाका गोतना. वय न्ही वा. परीक्षित महाराज कितलो लक्की आशिल्लो अशें म्हण म्हणटाची केन्ना शाप मेळता न्ही कोणी कर्स करतात गुरु आमकां तापयतात आवसू बापसू जोर करताची ते आमगेल बऱ्या खातीर म्हण घेवन ताजे आमी काम करका इम्प्रुवमेंट करका म्हण. आता परीक्षित महाराज आता 7 दिसा मरता म्हणटकीर तो रडतेर बसलो ना. तो कसो ने केलो ना. ताणे आपणाल राज्य पुरा जनमे जया तागेलो चल्लो ताका दिवन तो गेलो. कसं करचें ताका ऋषी मुनीन सांगले की तू देवा बद्दल आयकय. 7 दीस आसा तुजे कडेन. सो हाऊ ब्युटिफुली यू कॅन यूज इट. तो मागीर परीक्षित महाराज कितें करता गंगा नदी तीरा वचून थंय बसता. आता परीक्षित महाराज 7 दीस ताजे कडेन टायम आसा. मागीर तो वच्चे आसा म्हण कळता की वट्टू सेज सुट्टा पळय ते ताजे म्हारा येतात. शुक सौनकादी ऋषीज ताजे म्हारा येतात कित्याक तागेले ग्लोरियस हे वच्चे तांकां पळोवचें उरता. तो कशी बॉडी सोडता म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तो एक ग्रेट किंग उरता न्ही. पयास किंग उरता. देवाल याद करतेर देवाल काणी आयकतेर तो कशी तागेले हे करतलो म्हणून. तेन्ना आचार्य लोक प्रभुपाद परपटांत बरयता ती की परीक्षित महाराज रिटर्न गेलना. शमिका ऋषी सांगच्याक म्हाका माफ कर म्हागेली चूक जाली म्हणून. कित्याक गेलना. कित्याक गेलना म्हळ्यार पयलीं शमिका ऋषी वायट दिसला चरडान अशें केला म्हण. ताका न्ही एम्बेरेस करची न्ही हांवें. ताका न्ही त्रास करचे न्ही हांवें. पळय विचार कितले उन्नत विचार म्हणून उरतात. महान लोकाले महान भक्ताले कितले उन्नत विचार. तो शमिका ऋषी कडेन वचून ताणें हें केलें ना. बट ताकाय रिपेंटन्स आशिल्लें. आतां आमी रियल रिपेंटन्स आसल्यार रियल पश्चाताप आसल्यार मोसळे कण्णीरू न्ही. पश्चाताप म्हळ्यार अशी मातशें वायट दिसलें रडिलेशें केलें अगेन डुईंग द सेम थिंग. नो. रियल रिपेंटन्स. रियल रिपेंटन्स असल्यार
कसं करता इट बर्न्स द मिसडीड्स म्हण सांगता प्रभुपाद. शिल प्रभुपादा सांगताची रियल रिपेंटन्स घेऊन आम्ही कितें हें केल्यार आम्ही कसं नाही मिसडीड रॉंग केल्लो ते कितें जाता ते वँक्विश जाता ते बर्न जावन वता म्हण. सो आता बाकीचे ऋषी लोक विचारताची हाऊ टू लिव कशी आम्ही रावचे आमकां बॉडी मेळिल्ली तेन्ना आणि हे बॉडी सोडत असताना हाऊ टू लिव LIV लिव म्हळ्यार रावचे LEAV लिव म्हळ्यार सोडवचे. सो हे बॉडी मेळिल्ली तेन्ना आम्ही वॉट इन अ प्रॉपर वे आम्ही रावचे सो दॅट आमगेल जन्म सार्थक जावचे जाय. वी आर इटर्नल सर्वंट्स ऑफ कृष्णा की कृष्णाल सेवे भितर आम्ही रावचे आणि वत असताना कृष्णाल नाम घेऊन आम्ही वच्चे कित्याक ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪುರಂದರದಾಸ सांगताची. हांगूरची काही शाश्वत नाही थंय उरचे मात्र शाश्वत थंय आमकां वचका. सो हाऊ टू लिव when we have this body and how to leave the body ते दोन्ही आम्ही अर्थ करून घेऊ का हे आता ऋषी विचारते असतात. त्यांना सुत गोस्वामी सेजसाक हे आन्सर दिवच्याक तांणी सुखदेव गोस्वामी वाट पळयते रसाची. आता सुखदेव गोस्वामी थंय येवन फुडले तांकां ज्ञानोदय दितले नॉलेज दितले. ते ऋषीक परीक्षित महाराजाक वट्टू लोकांक ते ज्ञान दितले. हांगा परीक्षिताक ब्राह्मणाल चलन कर्ज केले ते रॉंग आशिल्ले इतले सान्न चरडान व्हडा कर्ज करचे नाशिल्ले बट ताणें रॉंग केले. बट हे सगळं कलियुग प्रभावा आणि ऑन कृष्णास हे कृष्णाले हे ना मर्जी ना जाल्यार ब्लेड ऑफ ग्रास बी मूव जायना. हे वट्टू आता भागवत कथा कारण जावच्याक परीक्षित महाराज कशी आपल्या बॉडी सोण गेलो म्हण हे करच्याक परीक्षित महाराजाक कसं जालें हे एक शाप म्हणजे एक वरदाना भशेन जाल्ले. ताका 7 दिवस मेळ्ळे कृष्णा बद्दल आयकुच्याक सज्जन संग करच्याक भक्ता वट्टू रावच्याक संन्यासी वट्टू रावन वट्टू आयकुच्याक नेक्टेरियन अमृत आयकुच्या ताका अवकाश मेळ्ळो. हे अवकाश कसले मेळ्ळो नाजाल्यार तो राज्यभरा भितर बिझी उरतशिलो. शाप दिलो म्हण हे अवकाश मेळ्ळो. ताका 7 दिवस मेळ्ळे कित्याक म्हळ्यार तो एक परम भक्त आशिल्लो. आमकां कितले दीस मेळटाचे म्हण आमकां गत ना. दिस मोमेंट दिस डे इज मायन तशी म्हण आमी अर्थ करून घेवन आमच्यान कितली जाता तितली जप करया. आमच्यान कितली जाता तितली आमी भगवद्गीता वाचा भागवतम वाचा. ताज्यान आमी एटलिस्ट कृष्णा कडेन एक पावल घालया. कृष्ण 1000 स्टेप्स येवन 100% गुरुमुखेन आमकां घेवन वतलो म्हण हे आमी नंबिके दवरया. सो आयची क्लास आमी पळयली परीक्षित कोण आशिल्लो ताणें तागेलो जन्म कशी जालो ताणें राज्यभार कशें केले ताणें धर्म आनी धराल आयकून कलीक खंय रावच्या जाग दिलो कडेन कलीन कसं केलें. मागीर तो हंटिंगा गेलो तेन्ना शमीक ऋषीक डेड स्नेक गावन ताका शाप मेळ्ळो. ते शापा कारण तो लामेंट करतेर बसलो ना. कसं केलें ताणें ताणें कसं करचें बरें कितें करचें म्हण विचार घेवन ताणें ते 7 दिवस युजफुली युटिलायज केले. सो एक बॉटम लायन आमी घरा घेवन वचा आज हे क्लासांत हाऊ टू लिव वेन वी आर इन दीस बॉडी हाऊ टू लिव द बॉडी हे दोन आमी अर्थ करून घेतल्यार कसं जाता आमगेले लायफ सार्थक जाता. कित्याक वेन वी आर इन दीस बॉडी हे बॉडी आमकां इन्स्ट्रुमेंट आमी सर्व कृष्णाल सेव करून कृष्णाल म्हारा वच्चे जाय म्हण आमकां कळटा कशी वच्चे ते कृष्ण आमकां वाट दाखयतलो हे नंबिके आमकां उरचे जाय. सो आमी काय परीक्षित महाराज न्ही इतले शुद्ध भक्त काय न्ही जस्ट वी आर लर्निंग. एटलिस्ट आमकां मनुष्य जन्म मेळ्ळा. मनुष्य जन्म अति उत्तम अति दुर्लभ मनुष्य जन्म तसले मनुष्य जन्म आमकां मेळ्ळा. आनीक अशी घरांत बसून आता झूम इलेक्ट्रॉनिक आयल्यान झुमार बसून क्लास आयकुचो टाइम मेळच्या लागला एट अवर फ्री हे. सो आयकून कशें हाजी युटिलायज करून घेवया म्हण अर्थ करून घेवन आमी कृष्णा बद्दल आमगेले हे वाडोवया प्रेम वाडोवया कृष्णा बद्दल.
त्यांनी मात्र आमकां ते अट्रॅक्शन येतलें ताजे बद्दल आनीक एटलिस्ट आमकां एक पाथ मेळटलें कृष्णा कडेन वचचें म्हणून. सो इतलें सांगून हांव म्हगेलें क्लास एंड करता. कसं क्वेश्चन कितें एडिशन कमेंट्स असल्यार सांगीत. या कोणी ऍड करू शकता तर ऍड करू जाता. सो हरे कृष्णा. वर्ड टू यू माताजी.